उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जाकोबान आपल्या पुतांक असो उपदेश दिलो: हांव म्हजे पोरजेक एकठांय जावंक वेतां. म्हाका म्हज्या पुर्वजांचे सांगाता एफ्रोन हिताताच्या शेतांत आसा त्या फोंडांत कानानच्या देसांत मामरे मुखार पुरपाचो जागो कसो अब्राहमान एफ्रोन हिताता कडेन घेतलोलो. त्या मागपेलाक आसलोल्या शेतांतल्या फोंडांत म्हाका पुरात. थंय अब्राहमाक आनी साराक ताचे बायलेक पुरल्यान. थंय इजाकाक आनी रेबेकाक ताचे बायलेक पुरल्यान. थंय हांवें लियाक पुरल्या. तें शेत आनी शेतांत आसलोलो फोंड हितीता कडलो विकतो घेतला. आपलो उपदेश दिवन जाल्या उपरांत ताणें आपले पांय बाजेर दवरले आनी आपलो प्राण सोडलो आनी तो आपले पोरजेक एकठांय जावंक गेलो. आपलो बापूय मेलो तो पळोवन जुजेच्या भावांनी म्हणलें: आमचेर तो रागार जावन आमी ताका इतलें वायट केलां त्याच मापान तो आमकां परतून फारीक करीत जाल्यार आमी कितें करुया? म्हणटच तांणी जुजेक एक निरोप धाडलो. तुजो बापूय मरचे आदीं ताणें हो हुकूम आमकां घालो. जुजेक तुमी अशें सांगूंक जाय: तुज्या भावांचो खून तांचे पातक आनी तुका वायट केलां तें सगळें तांकां बोगोस. देखून आतां आनी तुजे लागीं मागता, तुज्या बापायच्या देवाच्या सेवकांचें खोटेपण बोगोस. आपणाक असलो निरोप धाडलो देखून जुजे रडलो. ताचे भाऊच ताचेशी आयले आनी ताचे मुखार पांयां पडून ताणें म्हणलें: आमी तुजे चाकर जावंक तुजे मुखार येता. पूण जुजेन तांकां जबाब दिलो: भिवू नाकात, हांव देवाचे स्वातेर आसां जायत. तुमी म्हाका वायट करूंक सोदताल्यात, पूण देवान वायटांतलें बरें काडूंक येवजिलें. ताणें आज केलां तशें पुष्कळ लोकांक सोडोवचे खातीर देवान अशें निर्मिल्लें. म्हणटच तुमी भिवची गरज ना. हांव तुमचो आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचो सांबाळ करतलों. असल्या अपुरबायेची उतरां तांणी तांकां धीर दिलो. अशें जुजे आपल्या बापायच्या कुटुंबा बराबर इजिप्तांत रावलो आनी थंय 110 वर्सां जियेलो. आनी जुजेन एफ्रेमाच्या भुरग्यांचे तिसरे पिणकेक पळयली. तशेंच माकिराची भुरगीं आनी मानसेची भुरगीं ताच्या दिम्यांचेर जल्मलीं. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक सांगलें: म्हजो मरचो वेळ पावलो, पूण देव खात्रेन तुमचो उगडास करतलो आनी भलेपणान ह्या देसांतलें तुमकां परतून व्हरतलो आनी अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक भासायल्या त्या देसांत तुमकां पावयतलो. आनी जुजेन इस्रायलाच्या पुतां कडचो एक सोपूत घेतलो: देव खरेंच तुमचो उगडास करतलो तेन्ना हांगासरलीं म्हजीं हाडां व्हरूंक विसरूं नाकात. 110 वर्सांचो आसतना जुजे मेलो. तांणी ताच्या प्रेतांत पोरमूळ भरलो आनी ताका ताचे पेटेंत घालून इजिप्तांत दवरलो. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. सर्वेस्पराक वाखाणनात ताचें नांव परगट करात. पोरसां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नराचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब: देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं.
सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब: देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. ताचे चाकरा अब्राहमाच्या पुता दुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकांशेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब: देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. उद्गार: Sorvesporak, 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 sorvesporak. जेजू नांवा खातीर बेमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Sorvesporak, 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 मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, आपले गुरू परस सीस आनी आपले दोनया परस चाकोर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जायत जाल्यार पुरो. गोरब्याच्या दोनयाक बेलझुबूल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या घरच्याक त्या वोन आनी कितें म्हणचे नात. त्या पासत तांकां भिवू नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें कोळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात, आनी कानांत फुटफुट्टोलें तुमी आयकलां तें पातसार तावन पोरगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणांत नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियात. एका आसोरनाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाच्या हुकुमा विरीत भूंय पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलोले आसात, म्हणटूच तुमी भिवू नाकात. शेरक्यांच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक वर्ती. देखून कोणूय म्हाका मनशा उजीर वळखून घेतीत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखूंक घेतलो. पूण बापा हुजीर कोणूय म्हाका वळखून घेना जायत तर तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुका वायट केलां तें आमकां भोगोस. नियाळाक आदार. आयचे पयल्या वाचपांत अशेंच कितें जाकोबाच्या पुतांनी आपल्या भावाक जुजेक केलेलें आमी वाचलां. जुजेचे भाव दुकोळेच्या सोम्यार जेजूक बोगसण्याचो निरोप धाडटात, आनी हो निरोप धाडिना फुडें जुजे रडटा. आपल्या भावाक भुक्षिता आनी ताचो सांबाळ करता. बोगसणें जावन आसा देवाची कृपा. ज्या उद्देशीन देवचाराचे शक्ती देंवता आनी नपय जाता, देवाची शक्ती भितर येता आनी धारून काळजांनी मोग उदेवंक लागता. आमी मनीस हुस्कोत जियेतना सोबार पावटी चूक आदारता, पडटा आनी वाट विसरता. एकामेकाक सवें बोगसणें मागल्यार आमी रोखडेंच एक जावन येता. तर हातूंत कोण आमकां आडायता हाचेर बारीक नियाळ करुया.
दुस्मानकाय पयस करूंक बोगसोणें एक व्हड हात्यार म्हूण जाणा जावन ताचो उपयोग करून जीं खुशाल जावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमी चुकता तेन्ना वेळ ओगडायनासतना रोखडोच बोगसोणें मागूंक एक जावंक वावुरया.